आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो मूल उद्देश म्हणजे जे सद्याक गोंयांत जागे आमचे काबार करपाक सोदता आनी आमचे जो एनवायरमेंट आसा हो सोंपोवपाक सोदता हेजे बाबतींत आसा। आनी हितून म्हणल्यार आतां आमी एक ऑफिशियल जो गव्हर्मेंटाचो गॅझेट येयलो हो 1/11/2024 ह्या तारखेक जो नोटिफिकेशन आसा हे नोटिफिकेशन रिलीज जालें आनी हे नोटिफिकेशनान कितें आसा की 39A अंडर लँड कन्वर्जन आसा तो लँड यूज चेंज म्हणून म्हणटा तो लँड यूज चेंज ह्या नोटिफिकेशना अंडर घेतलेले आसा आनी थंय कितलेशे जाणां म्हणल्यार खूब जाणांनी हांगा अप्लाय केला की लँड यूज चेंज खंयचे खंयचे करपाचें। आतां हितून सामकी व्हेरी आमी इंट्रस्टींग गजाल म्हणून एक पयली ती म्हणजे ऑलमोस्ट हांगा एप्लिकंट जे आसा ते 17 सुमार एप्लिकंट आसा ह्या गॅजेटान। हो गॅजेट तुमकां सांगता गॅजेट नंबर नोटिफिकेशन नंबर 36/18/39A नोटिफिकेशन 8 TCP 2024/35 हो नोटिफिकेशन आसा आनी हितून TCP जो हे आसा 39A आता 39A सगळ्यांक खबर आसा कितें आसलें ते आनी हेजो आमी विधानसभेत बसून ओपोज केल्लो आमी सांगलेलें की 39A हाडले जाल्यार हेजो मिसयूज करपाचो खूब प्रयत्न जातलो मिसयूज करतले आनी खंय ना खंय आमचो जो एनवायरमेंट आसा हो काबार जातलो। आतां हितून हो मुद्दम तुमकां आयज प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेतले सांत आंद्रे मतदारसंघात असोच एक 39A अंडर तो लँड यूज चेंजा लागून घातला आनी हितून सामको म्हणल्यार तुमी चिंततले की कशें कित्याक लागून 39A हाडले आनी हांव मुद्दम दाखोवपाक सोदता आयज हे 39A जे हाडलेले आसा TCP एक्टा अंडर हे अमेंडमेंट जे चेंजीस केल्या हे फक्त हाडला ते बीजेपीच्या ज्या आमदारांक बीजेपीच्या सपोर्टरांक बीजेपीच्या लिडरांक खंय ना सपोर्ट करपाक हे कित्याक लागून म्हणटा। आतां हो आसा सिरियल नंबर 6 आता सिरियल नंबर 6 ह्या प्रपोजल जो घातला हो सिरियल नंबर 6 आसा सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड। आता हो कोण सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड सर्वे नंबर 127/5 आता हितून भाटीम ह्या भाटीम विलेज पंचायत जी आसा भाटीम विलेज पंचायत ही प्रॉपर्टी आसा आनी तुमी पळयता आसतले हांगा बरयल्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह बाय फ्रांसिस्को सिल्वेरा। आता फ्रांसिस्को सिल्वेरा कोण हो आदलो बीजेपीचो सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी जी कंपनी आसा हे कंपनी तेंचे जे हे आसा पार्टनर्स आसा बोर्ड मेंबर्स आसा आंतोनियो मॅन्युअल सिल्वेरा आसा आंतोनियो पिलेनो आसा फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी बेनी सिल्वेरा हे बोर्ड मेंबर आसा अकॉर्डिंग टू कंपनी हे। आतां तुमी पळयता आसतले ही जी प्रॉपर्टी आसा 127/5 ही भाटीम विलेज पंचायत प्रॉपर्टी आसा ती पार्टली नॅचरल कवर आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ NDZ and heritage trail along the eastern border। आता ही प्रॉपर्टी टोटल जी एरिया आसा ती मागता ते सेटलमेंट करची आनी ही सेटलमेंट करून कितें कोणाक तरी भायल्यांक विकपाची। आतां हे चालू आसा हे खंय ना खंय ते भायल्यांक विकपाक सोदता हांगा जो एंटायर जो तेंच्यांनी प्रपोजल घातला तितून टोटल एरिया जी आसा तेंची ती 9,900 स्क्वेअर मिटर आसा आनी जी प्रॉपर्टी आसा ती जी तेणे कन्वर्ट करपाक घातल्या म्हटल्यार लँड यूज चेंज करपाक घातल्या ती 8,394 आसा। आतां 8,394 लँड यूज चेंज हो जागो जो NDZ आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा थंय सकयल लेक आसा हो भाटीम लेक एक फामाद लेक ह्या लेक वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जालें नोटिफिकेशन आसा। ह्या नोटिफिकेशन तोच सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तोच डिक्लेअर करता हे नो डेव्हलपमेंट स्लोप प्लस वेटलँड म्हणून आसा हे नोटिफिकेशनूय सांगता तुमकां नोटिफिकेशन आसा 11/2 GSW 2022-2023 1/1674 या नोटिफिकेशन अंडर 1,67,869 स्क्वेअर मीटर लोकेटेड एडमायरिंग टू द भाटीम विलेज हो लेक वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाला। आता हो लेकाच्या सायडीकूच हो जो जागो आसा हो जागो आयज कन्वर्जनाक घातला आनी तितून TCP जो आसा आता TCP बोर्डाक तेंचो हे गेल्लो आता TCP बोर्डान तेंकां 5,500 स्क्वेअर मिटर आता हेजेर तुमी पळयलें आसतलें ऑलरेडी रिकमेंडेशन धाडला recommended area of 5,500 square meter within the premises gradient for the change of zone। आता from partially natural cover with NDZ to settlement। आता TCP डिपार्टमेंट आपणाचे जे कोण लाडके म्हटल्यार लाडकी आता तुम्ही महाराष्ट्र म्हणटाले लाडकी बहिणा योजना हाडल्या तशें हे लाडके भाऊ हाडल्या काय की तुमचे
हे तुम्ही आपणाचे जे आसा तांकां कन्वर्जन करून खंय ना खंय ह्या 39A थ्रू बॅकडोर एंट्री म्हटल्यार तांकां कशें आमी बरें करतले, तांकां कशें आमी हें करतले हेंच सोदपाक सोदता कितें आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा ताका दिला, आमी TCP मिनिस्टराक दिल्लें आसा आनी आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर कित्याक लेक लागता थंय एनवायरमेंट आनी जो NDZD आसा एनवायरमेंट मिनिस्टर तसोच WRD मिनिस्टराक कित्याक तें उदक टोटल खूब यूज जाता, लोकांक यूज जाता. WRD मिनिस्टराकूय आमी मेमोरेंडम दिला आनी ह्या मेमोरेंडमान आमी कितें मागलां. आतां पयलू म्हणजे जे म्हणटा हो जो कन्वर्जन म्हणटा तुमी लँड यूज चेंज जो आसा, लँड यूज चेंज आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. ऑलमोस्ट 95% जो कॅल्क्युलेटेड एरिया ऑफ 9,900 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो 95% एरिया जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. म्हळ्यार तुमी असो ग्रेडियंट तेजो असो आसा, हो ग्रेडियंट मातूय पळोवना तेंच्यांनी आनी ते कन्वर्जनाक घातले. तशेंच दुसरें म्हणजे हांगा सारको रस्तो ना. आतां रस्तो म्हणटा तो सायडीक टचिंग द लेक आसा. लेक म्हटल्यार तोय बी कसलो मातयेचो रस्तो आसा आनी 3 मिटरचो सुमार एरिया आसा. तरी पूण ते कन्वर्जनाक घालपाक सोदता आनी हो सामको बायोडायवर्सिटी. तुमी केन्नाय भाटी लेकार येयले जाल्यार तुमकां कळटलें हांगा फॉरेनर बसून येता आनी ते पळयता कितलीशीं बर्ड्स येता. आयज कितलेशे एंडेंजर बर्ड्स बसून थंय येता आनी थंय फोटोग्राफी जाता. ट्युरिस्ट येता कितलेशे जाण आनी ते पळयता की हांगा भाटी लेक ब्युटिफूल लेक आसा आनी तेच्या सायडीकूच ही एंटायर एरिया आसा. आतां ते जाले म्हणटकूच तुमी खंय ना खंय हे ल्हव खंय ना खंय चेंजीस करपाचो हो प्रश्न जाता. सो चवथो आमी घातला तो म्हणजे बायोडायवर्सिटी आमची सेव करपाक लागून हो लेकाचो थ्रू जो WRD डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी खंय ना खंय येवन थंय इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी तेंच्यांनी सांगपाक जाय की बाबा हे हांगा कांय डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हाडपाक शकना. कित्याक वयर समज कन्स्ट्रक्शन येयलें, बिल्डिंगो जाल्यो आनी तें उदक जें आसा तें सगळें सिवरेज जावं उदक आसा, वेस्टेज आसा, ही सगळी ह्या लेकान वयतली आनी हे लेक जो आसा हो टोटल काबार जातलो. तशेंच आमी मागला जें तुमी पळयता आसतलें सानंद्रे मतदारसंघात जो गव्हर्मेंटाचो रिप्लाय आसा PWDचो की सानंद्रे मतदारसंघात शॉर्टेज ऑफ वॉटर ऑलमोस्ट 2 MLD उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून. आतां इतली शॉर्टेज आसून बसून हांगा खंय ना खंय हें उदक आमी एग्रीकल्चर पर्पजाक यूज जाता, हे भाटी लेकाचे यूज जाता. आतां समज हांगा सेम इश्यू जालो नाजाल्यार हें उदक खंय ना खंय आमकां मेळपाचें ना. होय जे टेन्शन आसा हें आयज निर्माण जाल्लें आसा. शेतकारांनी म्हाका खूब जाणांनी सांगलां की अशें जावपाक शकता आनी आमकां उदक जें आसा तें घाणीचें उदक येतलें म्हणून अशें जाल्लें आसा. दुसरे एरियान खूब कडेन जाल्लें आसा आनी हें खंय ना खंय हेकाच लागून आमी ओपोज करपाक लागून ऑलरेडी आमचें जें ओपोज लेटर आसा हें सगळे डिपार्टमेंटाक दिला, TCP डिपार्टमेंटाक दिला, तशेंच TCP मिनिस्टराक दिला, चीफ मिनिस्टराक दिला, तशेंच आमच्या WRD मिनिस्टराक दिला, तसोच एनवायरमेंट मिनिस्टर जे म्हणटा की आमकां एनवायरमेंट राखपाक जाय तांकांय दिल्लें आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान अशी लँड यूज चेंज ही चालूच आसा. आतां हे सानंद्रे मतदारसंघाचे आतां एक आमदार जो आदलो आमदार आसलो सानंद्रे मतदारसंघाचो BJPन तो गेलो, काँग्रेसींतल्यान उडी मारून BJPन गेलो. आयज हो BJPन वचोन पडलो आनी तरी पूण ताका आयज जे BJPचे सपोर्ट करता कित्याक लागून सपोर्ट करता. आयज आमचो गांव जो आसा भाटीम एक काय बरी विलेज पंचायत आसा ती विलेज पंचायत काबार करपाक सपोर्ट करता. एकूच तेजोच एप्लिकेशन आसा आनी हें एप्लिकेशन खंय ना खंय तो आपणाचो स्वताचो स्वार्थ हे BJP अंत्योदया तत्व म्हणटा पळय अंत्योदया तत्व आतां खंय गेली हें आन्सर दिवपाचो गरज आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तशेंच TCP मिनिस्टर विश्वेश राणान की अंत्योदया तत्व तुमी म्हणटा जी तत्वां म्हणटा की आमकां सगळें राखपाक जाय, सगळें घेवन वचपाक जाय, सगळें बरें दवरपाक जाय. सो ही तत्वां खंय गेली आनी जे हांकां सपोर्ट करता तांकां विचारपाक सोदता. आयज समज अशें जालें नाल्यार आमचो जो गांव आसा हो गांव हो काबार जातलो, भाटीम गांव काबार जातलो. तशेंच हे जो प्रश्न आसा हे सगळे प्रश्न आमी विधानसभेनूय मांडलेले. बिंग MLA जेन्ना TCP मिनिस्टरा कडेन आमी विचारले, TCP मिनिस्टराक सांगलें की 39A अंडर तुमी अशें आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले, पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेतले, सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी आमी फुडें पावल मारतले म्हणून. आयज कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयना. एसेंब्लीन एक उलयता, भायर पावतकूच दुसरी उलयता आनी मागीर तिसऱ्या वदा बोलतेच कितें जाता. सो आयज प्रत्येक मिनिस्टरान हेजेर खंय ना खंय आपणाचो स्टेटमेंट जो आपणाक कितें हें आसा तें दिवपाक जाय आनी हेका टोटल ओपोज करता आमी आख्खे म्हणजे समज हे फुडें वयता जाल्यार आमी आमचो जे लोकल आसा सगळे लोकलांक एकठांय करतले, हेजेर प्रोटेस्ट करतले.
जावं आमकां कोर्टान वचपाक पडलें आमी कोर्टाक वयतले. मागीर एक सांगपाक सोदता हो आमी हाडपाक दिवची ना. आयज कशें चालू आसा की हे जागा विकून सेटलमेंटान घालून खंय ना खंय सेटलमेंटान पयशे करून फुडले इलेक्शनाक हाडपाची ही तयारी आसा अशें तरी आमकां दिसता. कारण आयज बीजेपी हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता, इलिगल एक्टिविटीज करपाक सपोर्ट करता. नाल्यार तुमी येवचे. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, हांव मागता टीसीपी मिनिस्टरा कडेन, हांव मागता एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन, हांव मागता WRD मिनिस्टरा कडेन तुमी येवन ती एरिया पळोवची थंय कितें आसा आनी कितें ना ते. हांगा एक हेरिटेज राज बीच म्हणून आसली ती तेंच्यांनी थंय पोखरून उडयल्ली आसा. आमी 2 दीस पयलू गोपाकापट्टणम पोर्टाचो जो पळोवणी केल्या थंयच्यान ती राज बीच वयताली. थंय बसून तेंच्यांनी नाका आसलेले काबार करून उडयलो, तो दोंगरूच सोंपोवन उडयला. सो आमी हे मात्तूय जावपाक दिवपाचें ना. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी आपणाचो रिप्लाय जो आसा तो दिवचो आनी टीसीपी मिनिस्टरांनी आपणाचो रिप्लाय आसा दिवचो. आनी बोर्ड जो आसा अशे कितलेशे बोर्डान म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले गॅजेटार हाडटा, आपणाक जाय तशी मनमानी करता. हे कितलेशे बोर्डान हाडून 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 आमचें गोंय जें आसा तें सुकोवपाक सोदता. तुमी ग्रावंड रियलिटी मात बसून पळयना, उदक आसा काय ना तें मात बसून पळयना. आयज तुमी पळयता आसतले उदक गांवांनी उदक ना. आयज प्रत्येक गांव उदका लागून रडटा. कित्याक लागून रडटा की तुमी टीसीपी जाय तशी परमिशनां दीत रावता. दोंगर आसा, दोंगराचेर स्लोपी लँड आसा, स्लोपी लँडाचेर परमिशन दिता. हे आयज टीसीपी डिपार्टमेंटान येवन पळोवपाक जाय थंय कितें आसा तें. तुमी म्हणटा करेक्शन, वॉट इज द करेक्शन? कितें करेक्शन करपाक सोदता तुमी? गोंय काबार करपाचें करेक्शन आनी हे दिल्लीकार विकपाचें, भायल्यांक विकपाचें? आयज सगळे तुमी जागे आमच्या भायल्यांक विकूंक सोदता. आयज आख्खो स्लोप तुमी काबार करपाक सोदता. आयज उदक येता आमकां. आयज बांयन जावं बोरवेलाक उदक मेळना सारकें. बोरवेलाक पासून उदक सारकें मेळना म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता की थोडे बांयो आसा त्यो बांयचे सकयल उदकूच ना म्हणटा. कित्याक लागून? कित्याक वयर जे आसा म्हटल्यार प्लेटो आख्खो आसा, कदंबा प्लेटो आनी बाकीचे प्लेटोज जे आसा त्या प्लेटोजाचेर तुमी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां केल्या आनी ही कन्स्ट्रक्शन ही कन्वर्जनां हाडून दिवंक सोदता तुमी. ही बॅकडोर एंट्री आसा ह्या पॉलिटिशियनांक. जे पॉलिटिशियन आयज आमच्या गांवाचे मातूय पडलेले आसा तांकां आपणाचे धंद्याचे आपणाचे स्वाताचे पडलेले आसा आनी हेचो आमी पूर्णपणे विरोध करता. आनी अशें समज जालें जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक ठामपणे एकटे आसतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक घेवन हो जो हे आसा प्रोजेक्ट जावं कितें हाडपाक सोदता पळय हेचेर पूर्ण विरोध करतले. सो सीएम आनी विश्वजीत राणाक सांगपाक सोदता की तुमी फकाणां करची न्हू. सांत मतदारसंघाचेर तरी फकाणां करची न्हू. फाल्यां समज टीसीपी डिपार्टमेंटान आमी परत स्ट्रायक हाडपाक जाय, प्रोटेस्ट हाडपाक आनी हें करपाचें ना. हे जाता तितले बेगीन फाटीं घेवचें. कित्याक तुमी जाय जाल्यार येवन पळया थंय आसा कितें सिच्युएशन कितें आसा ती आनी कसो तो ग्रेडियंट आसा. तो ग्रेडियंट इतलो स्लोपी आसा, नो डेव्हलपमेंट चलोवपाक जाय तशी मनमानी करता. तुमकां हांगा बसून तुमी पळयता आयज थंय रेस मागोस थंय बसून तशेंच केला तुमी. तसो जो इतलो स्लोप आयज तुमी पळयता तेजेर चलोन देंवपाक बसून येवचे ना. त्या जाग्याचेर तुमी कन्वर्जनां काडटा, तुमी लँड यूज चेंज करता. म्हणून मात तरी अक्कल वचपाक जाय. आनी त्या टीसीपी डिपार्टमेंट हांव परत एकदां जो टीसीपी डिपार्टमेंटाचो टावन प्लॅनर आसा ताका एकदां परत एकदां सांगपाक सोदता. लास्ट टायम आमी येयल्ले हे फावट हांव थंय उठपाचोच ना. हांव हें कॅन्सील जावचें उठना. तुमकां हांव परत एकदां सांगता आनी तुमकां तुमी समज फकाणांनी घेतले नाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. एवरी टायम तुमी फकाणां करता आनी एवरी टायम तुमी असली नाटकां करता. आमी परत येतले आनी परत तुमकां कितें दाखोवपाचें दाखयतले. तुमी अशें लायटली सोडची ना. सो सांत मतदारसंघान परत एकदां तुमकां सांगता, सांत मतदारसंघान तुमी चिंतून कितें पावल घालता, तुमी कितें कन्वर्जनाक घालता, तुमी लँड युजाक घालता हें तुमी चिंतून घाला. आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. फाल्यां कोण आसा कोणाचेर कंप्लेन घालपाक जाय, कोणाक कोर्टाक व्हरपाक जाय हें फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. फाल्यां तुमी त्रासाक पडटले. आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक सांगता तुमी ज्यो सायनी मारता पळय तांकां सांगता, हे बोर्ड मेंबरांकूय सांगता टीसीपीच्या, तुमी ज्यो सायनी मारता पळय कोणाक सोडपाक ना. पर्सनल वयतलो एक एकट्याच्या पर्सनल वयतलो. सांत मतदारसंघात तुमी असली नाटकां केली एक एकट्याच्या पर्सनल वयतलो. डिपार्टमेंट ऑफिसर कोणीय आसूं मागीर तुमी फोन मारून मागीर तुमी मेवपाक येवपाक मात पसून सोद नाका. हें पयलूच सांगता पर्सनल वयतलो. असली नाटकां समज जाली आमच्या मतदारसंघात तुमकां सगळ्यांचे पर्सनल वयतलो. पर्सनल सगळ्यांची कुंडली आसा पळय ती काडून एक्सपोज करतलो. फाटीं फुड्यान पळोवपाक ना. मागीर तुमी सांगो नाका की बाबा आमचे पोटार येयल्लो आसा, आमच्या कामाचेर येयल्लो आसा, आमच्या धंद्याचेर आमी कोणाक आयकची ना. सो परत एकदां सांगता की हें जें आसा हें तुमी जें गॅजेट काडला पळय हें तुमी फाटीं घेवचें जाता तितले बेगीन. आनी आमी वाट पळयतले फाटीं घेयना. फाटीं घेयना फुडलो जो स्टेप आसा तो परत सांगतले.